ज्या उमेदवारांचेर क्रिमिनल केसी आसात तांकां 3 दिसाळीं आनी चॅनलांनी ते केसीची माहिती जाहीर करप बंधनकारक केलां. तिवूय गजाल खंय उमेदवार पाळिनात. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आयल्यात. म्हणजे एक जजमेंट आयलो 25 सप्टेंबर 2018 5 जजांचो तो बेंच आशिल्लो आनी तांणी क्लियरली सांगलां पेज 97-98 ऑफ दॅट जजमेंट की जो कोणी एक क्रिमिनल जर ऑर क्रिमिनल एंटिसिडेंट आशिल्लो म्हणजे केसीस आशिल्लो जर कॉन्टेस्ट करता जायत जाल्यार फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन टील 2 days बिफोर इलेक्शन पोलिंग डेट म्हणजे ह्या केसींत आतां 21 तारीख एप्रील 23 तारखेक आमचें इलेक्शन. तर आयच्यान अशें धरुया कारण अजून सुद्दां कोणेच हें घालूंक ना पेपराचेर हें घालूंक ना. सुप्रीम कोर्टान सांगलां क्लियरली की एटलिस्ट 3 इन्सर्शन्स 3 वेगळे वेगळे दिसांनी प्रॉमिनंट पेपर्स इन द लोकॅलिटी हे हाजेर तांणी घालूंक जाय आनी टीव्हीचेरय घालूंक जाय म्हणून म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक चॅनल्स. दुसरें ते जर रिप्रेझेंट करतात पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे नॅशनल पार्टीज ऑर स्टेट पार्टीज आनी दे आर डिफायन्ड नॅशनल पार्टी खंयच्यो स्टेट पार्टी खंयच्यो म्हणटा त्यो तांणी तांच्यो स्वताच्यो ज्यो वेबसायट्स आसात ताजेर हें इन्फॉर्मेशन अपडेट करूंक जाय इलेक्शना पयलीं. एक्शन तातूंत तांणी बरोवना पूण हांवें हें चीफ इलेक्शन ऑफिसराक कळयलां हांगा गोंयांक आनीक ताणें म्हाका सांगलें तूं नॉर्थ गोवाचो कलेक्टराकूय धाड आनी सावथ गोवाच्या कलेक्टराक धाड आनी तांकांय हांवें मेल धाडल्या की बाबा हें अशें अशें आसा आनी तुमी हाजेर एक्शन घेवंक जाय कित्याक ह्यो सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायन अदरवायज इट कॅन बिकम अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. उमेदवारांची क्रिमिनल केसींची फाटभूंय मतदारां मुखार जाहीर करपा विशीं सुप्रीम कोर्टानूय सक्ती केल्ली आसा. मात परिस्थिती पळयल्यार उमेदवारी अर्ज आनी एफिडेविटांची स्क्रुटिनी करतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्याकूच ह्या गजालींचें पडून गेलां अशें दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.